Rebede Keredera Karadara Badakara Dara Karadara Badere Kerede Shakala Baradara Badara Dara Badara Karadara Badere Rebede Keredere Keredara Badakara Dara Karadara Badabara Baraba Shara Bara Bara Baradara Badere Rebede Keredere Keredara Badakara Dara Karadara Badara Karadara Karadara Badakarada Shabara Bara Bada Barakara Dara Badakeredere Keredera Badaka Baraka Shakala Baradara Badere Rebede Rebede Iba baba bara bada bara bada bara kere dere bedere dere shabara bara 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 dara bade dere bedere dere bed shabara bara 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 dere bedere dara bada kara dara bade dere bedere dere bada bara dara bade dere bede shakala bara dara bade dere bede kara dara kara. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Shita rabada barakara daraba de bedere daraba daraba. Shikara bara bara daraba daraba de bedere kara daraba. Those who cannot pray in tongues, they can say hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Shita rabala barakala daraba de bede. Shaba baba bara 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 dere bedere dera dara bara ba. Shikala bara ba dere bedere dara bara bara dara ba dere bedere de. Shaba baba bara ba dere bedere dara ba da bara dara ba dara ba da bara dara ba. Shikara bara dara ba dere bedere kera dara kara dara ba dere bede. Shabara bara bara dara bara dere bedere dara bara dere bedere. Shaba ba 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 ra ba ra ba de be de kiri de ra kara da ra ba da ba de be shakala ba ra da shara da ra ba da re be de kiri de re kira da ra ba da kara da ra ba da re be de kiri de re kara da ra ba da ba da ba ra ba shikala ba ra ba da ba ra kala da ra ba da re be de kiri de ra kala da ra ba de Shira ra 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 de la 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 de Shikala bara dara bara dara badara dara badara dara badare dere bedere dara bara dara bara dara. As you're praying in tongues, remember you are in the throne room of God. You and God are talking. Shisara badaka baraka shakala baradara badakara daraka shikala badakara daraba. You are in the throne room right now and you're talking to God. You're talking life. You're talking God's plan. You're talking deeper secrets that are hidden to this world. The great and mighty, amazing plans God has for each one of us. Shisara baba baraka baraka shoko lokoro dere bede kere dere. Shaba baba baba baraka shoko lokoro dora badaka bachiki tera manambale de le. Shisara baba baba barapa te re dera barabata patara bara. Shusara baba barabata baraka shoko lokoro dere bede kibala kashoho no makabaha te re dana mamba. Shiba mama haba ba haba te dama naka haba laka shikito lohoro no de. Shiba baba rapata bahama la haba da kaba laka shoho lohoro no badita la bahaba te. Shiba baba baba rapata bala pa shike da rabata para pa shikito lo de. Iba baba rapa haba la hama na le. Shiba ba sahaba tata te le. Shiba bara bahama nakashuko lohoro no mama masahabati titenana le. Shisa nama nama sike teke tata te le tate le hala la le. Uba baba ba shahaba tata raba haba taka pataka te le. Aba baha baba ba sebe te remena kabata kashuko ndoro pate le. Shiba baba raba haba la tata la nana la le. Iba baba pap shipa papa te ne de ta la bara ta la le. Shaba baba baba la pata bala hamana kata kala bashiki to loko ho mana hala la shiti la ra. Iba baha bala habala shehe te rebe te ta la baha bata bata kabala shahala barata la le.
Shiba baha bala hamana habata kabata kashakala barata tada bata tata rashidi tite tata rabata baraka banala le. Shabara bata habala hamana habata tarabata kala kashiki dirabata kabala kadara badara baraba. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise God. Praise God. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Abba Father. Let's close our eyes. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Abba Father, for this beautiful time that you have given to us. Thank you for this place. Thank you for all the anointed preachers that you have sent on this place to preach your gospel. This morning you have spoken to us through Sister Sumatra. Thank you, Holy Spirit, for using her and using many more to speak your word, O Holy Spirit. Thank you, Jesus, for all the beautiful things that you have revealed to us through the teaching. And we know, Lord, you are using my vocal cords right now, speaking your word, using this body, using this temple of yours to speak and preach the gospel that brings salvation. Thank you, Lord, that as we are hearing your word coming out, this word is helping us to renew our mind, change our thinking, and take those necessary steps so that through the right thinking, we have the right believing, and through the right believing, we have the right action of faith. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We make this prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Okay. So आज आम्ही सकाळी ऐकला सिस्टर सिमेत्रा उलयताली देवाचें उतर आयकलां आमी सगल्यांनी. सो कितें दिसता तुमकां हें उतर आमी आयकलां कितें कोत्ता हें उतर आमकां कशे भाशेन हेल्प कोत्ता वा कशे भाशेन आमकां आदार दिता कितें दिसता तुमकां. आमी आतां खूब सेमिनारांक वयता, खूब रिट्रीटांक वयता, खूब टॉकांक वयता, पूण एक्चुअल आमी कित्याक वयता जायत. Why are we going for this seminar? Why are we going to attend these retreats? How is it helping us? If you see, when we go to this kind of seminars, or we go to attend this kind of preaching, unless and until that what the message that is being preached to us is not changing my thinking, it will not bring any benefits. So the main reason, one of the main reason where we go to attend this kind of class or this kind of preaching is to receive the word and help, and this word, which is the grace of God, helps us to renew my mind or renew my thinking. If it doesn't renew my mind, हे आमी उतर आमी आयकोता, देवाचें उतर आयकोता आनी आमी घेता, एक प्रिचर, पाद्री, एक कोणी देवाचो मोणयारी देवाचें उतर प्रीच कोत्ता आनी आमी तें प्रिचींग आयकोता आनी पूण तें प्रिचिंगा बद्दल म्हणजे ते मॅसेजी बद्दल आमी आमचें चिंत करिना जाल्यार आमकां तें कांयच फायद्याक पडना. सो तेका लागून आमी तें प्रिचींग पळय आयकोता, देवाचें उतर पळय आयकोता, तें आमी आमची चिंतना त्या उतरा प्रमाणे बदलूंक सोदिना जाल्यार आमच्या जिवितांत तें सुपर नॅचरल पळय देवान आमकां वस्तू प्रॉमीस केलेल्यो आहा.
वो आमकां बासावण्यो दवरलेल्यो आहा आमी ती अणभवूंक पावना. प्रेज गॉड. सो देवाचें उतर पयलें आमी आयकलें म्हणटोच तेजेर फोकस घालूंक जाय. कितें आमकां तें उतर शिकयता, कित्याक देवाचें उतर पळय आमी आयकता देव एके भाशेन तेज्याच उतरान आमचे कडेन जोण एकल्या कडेन उलयता. आमी आहा हिंगा उबी आहा, देवाचें उतर प्रीच करता, पूण जोण एकलो देव जाणा कितें तें देवाचें उतर, कित्याक तो तें उतर देव त्या मनशाक दिता आनी कशे भाशेन होली स्पिरिटा बद्दल तें अंडरस्टँडींग मेवता आनी सोजवणी मेवता. तीच ही खरी आमची ट्रान्सफॉर्मेशन. भयण म्हणटाले पळय आपली टेस्टमनी दिताना आपूण सप्टेंबरा म्हयन्यान 2019 ती सीक पडलेली आनी ऑक्टोबर 2020 ती लास्ट किमोथेरपी आहलो. 19 टू मार्च ते कडेन तितलें उतर नासलें, ओ ती देवाच्या उतरान येवंक नासली. पूण मागीर थोड्या म्हयन्यांनी थोड्या दिसांनी देवाचें उतर पळय आयकली ती भितर सरली. देवाचें उतर तें आयकलें तें देवाचें उतर आयकोनूच घेवन रावंक ना, तेणें आपलें थिंकींग चेंज केलें. आपलें थिंकींग चेंज करून तेक होप म्हणटा तो येयलो की देवाच्या उतर म्हणल्यार एक ओकोत आपल्याक, देवाचें उतर म्हणल्यार एक पेकोणी दिता. आनी तेन्ना सावन तेची जर्नी स्टार्ट जाली. देवाचें उतर आयकोंकूच ना देवाच्या उतरा प्रमाणे तेन आपलें चिंतना बदललें, मन बदललें, म्हणजे चिंतना बदललें. आनी तेन्नाच की तें ट्रान्सफॉर्मेशन जाता. प्रेज गॉड. सो आमी एक स्क्रिप्चर घेया आनी हो स्क्रिप्चर म्हाज्या जिवितान खूब डेली उजार जाता आनी हो म्हणल्यार एक स्क्रिप्चर आमच्या जिवितान आमी एवरीडे उजार करूंक जाय. आनी हो स्क्रिप्चराक आमी गोडून रावंक जाय, कित्याक ह्या स्क्रिप्चराचेर रोमन्स 12:2 ह्या स्क्रिप्चरान आमकां होप बावार्थ कितें सोदमोन येता. आनी आमी सेमिनारान अहें पळय उतर आयकोता ते उतरान आमची नवसणी हूंय जावंक जाय, तो हो स्क्रिप्चर दाखयता. प्रेज गॉड. सो इंग्लीश भाशेन and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Praise God. So पहिले पळय कोंकणीन वाचता. Praise God. Thank you, Jesus. Praise God. So वो पयलो भाग पळय इंग्लीश भाशेन म्हणटा डू नॉट बी कन्फॉर्म्ड. डू नॉट बी कन्फॉर्म्ड कोंकणीन कितें म्हणटा पयलें? नेमा प्रमाणे. सो डू नॉट बी कन्फॉर्म्ड आनी संवसाराच्या नेमा प्रमाणे मिनींग कितें? आमी ह्या संवसारान जियेतना ल्हान सान आमी खूब जाणवाय घेतल्या, संवसाराची जाणवाय घेतल्या. संवसाराक आमी आमच्यात पयले आमच्याच फॅमिलीन देवाचें उतर नासलें. सो देवाचें उतर ना जाल्यार देवाची जाणवाय न्हू. देवाची जाणवाय ना म्हणजे देवाचें उतर ना, म्हणजे कसली जाणवाय आहा? संवसारी. सो हे संवसाराचे जाणवायेन आमी एके भाशेन शेप घेतलेली आहा. आमचें जिवीत दवरलेलें आहा, आमचें जिवीत घडलेलें आहा. समजता न्हू. सो हे संवसाराचे जाणवायेन आमी आयकलां धाकटेले आसतना सावन आनी आमी वाडल्या. सो आमची चिंतना आमचे पळय आमी जियेता पळय ते शेप घेतलेली आहा. तेका म्हणटा कन्फॉर्म टू दीस वर्ल्ड. मिनींग आमी संवसारा भाशेन संवसार आमकां कितें शिकयला ते भाशेन आमी चल्ल्या आनी तेजे भाशेन आमी चिंतल्या आनी तेजे भाशेन आमी वागल्या. प्रेज गॉड. समजता न्हू. सो पयलें म्हणटा डू नॉट बी कन्फॉर्म टू दीस वर्ल्ड.
डू नॉट बी कन्फर्म टू दीस वर्ल्ड. म्हणजे पयले आमी देवाचें उतर कितें करता, आमकां नॉलेज दिता, देवाची जाणवाय दिता. सो आमी पळय आदली शेप घेतलेली आहा पळय ती चेंज कोत्तले जाल्यार कितें गरजेचें, नी जाणवाय. आनी ती नी जाणवाय कशी मेवता, आमी सेमिनारान आयकोता, आमी प्रिचींग आयकोता, मिसाक वयता तेन्ना पाद्री शर्मांत सांगतना देवाचें उतर एग्जाम्पलांनी पॅरेबल्सांनी आमकां शिकयता. तेन्ना की आमकां देवाच्या उतरान पळय अंडरस्टँडींग मेवता, म्हणजे ती जाणवाय मेवता, ती आमी आदली शेप आहा पळय ती नीव शेप घेता. प्रेज गॉड. सो आमी खंयच्याय सेमिनारान गेले, इगोचे मिसाक पासून गेले, आमी पयलो फोकस खंय आसूंक जायो, देवाच्या उतरार. पण आमकां संवसारान कितें शिकयलेलें आहा, प्रेज गॉड. सो संवसारी आमी धाकटेले आसता तेन्ना म्हणटाले मिसाक वचोंक जाय. कित्याक वचोंक जाय खबर ना. प्रेज गॉड. सो संवसारान आमी कितें शिकल्या, कायद्याक लागून वचोंक जाय. सो आमी ती शेप घेतलेली आहा. आमी कन्फर्म कशें जाल्लेले आहा, मामी डॅडी म्हाका हिंगा मिसाक धाडटा, म्हाका धुतनी वयचें पडटा, हिंगा थिंगा वयचें पडटा, आनी सगलें हांव त्या नॉलेजी प्रमाणे करता. पूण म्हाका सारकी नॉलेज ना, म्हणजे सारकें देवाचें उतर ना, म्हणल्यार म्हाका सोजमणी ना. आनी सोजमणी ना म्हणून आमी संवसाराची शेप घेतलेली आहा, आमी वोसोंक जाणून वयता. प्रेज गॉड. मिसाक पासून गेले जाल्यार कितें जाता, टायम पळयता. लास्ट संडे ब्रदर रेमंड म्हणटालो आमी टायम पळयता. प्रेज गॉड. आनी फादर कितें सांग सोदतालो, पूण तेजी नदर खंय वयता, तूं खूंय पळयता पळय ती. प्रेज गॉड. फादर बाबडो सांगतालो कितें बरी एक वस्त, ती परजेक फायदो जातलो आसलो, पूण कितें जाता, तूं टायम पळयता, फादराचो नदर खंय वयता, उतराचेर वचना, पूण तुज्या घोड्यालाक पळयता तेजेर वयता. प्रेज गॉड. सो तेजें चिंतप कितें जाता, कन्फर्म टू द वर्ल्ड. प्रेज गॉड. सो आमचें चिंतप दुसरो कितें चिंता तें चिंतूंक उपकारना. दुसरो कितें कोत्ता तें संवसारी भाशेन तोहें आमचें थिंकींग जावं उपकारना, आनी आमचें थिंकींग तोहें जावचें ना, आमचें डिसिजन तोहें जावचें ना. प्रेज गॉड. घोड्यालाक पळयता दुसरो, तेका पळोवनी. म्हाजें हांवें उतर पळय सोजमणी मेवल्या, तें अंडरस्टँडींग हांवें दिवंक जाय. प्रेज गॉड. म्हाका पळय सोजमणी मेवल्या, ती सोजमणी हांवें पवित्र आत्मा रावन ती परजेक दिवंक जाय. प्रेज गॉड. सो एक एग्जाम्पल हो, आमी खंय संवसारी वाटेन कन्फर्म जालेले आहा, हो शेप घेतलेलो आहा. कित्याक ही शेपीन तरी आमी तरी रावले, आमी कितल्याय सेमिनारान वचो, कितल्याय रिट्रीटांक वचो, कितल्याय मिसांक वचो, प्रेज गॉड, कांय फायदोच ना. कित्याक आमी आयकलां, पूण आमी जॉन 6:36 पळय म्हणटाले, तुमी येता फकत, लोक येयलो फकत खुणा पळोवंक न्हू, आपले पोटाक. प्रेज गॉड. सो पोटाक म्हणजे कितें, संवसारी. म्हाका उतर नाका, म्हाका म्हाजी पेळकोणी मेवल्या पुरो, म्हाका रिलेशनशीप नाका, देवाचे कडेन रिलेशनशीप म्हाका नाका, म्हाका कितें गरज जाय तें म्हाका पुरो. ही कित्याक येता, कित्याक आमी ल्हानसान शिकलेली आहा. प्रेज गॉड. आमकां शिकयलेलें आहा, दुयेंत जालो डॉक्टराशी वच, तेजे कडेन जायना पाद्री कडेन वच. पाद्री हात धरतलो आनी तूं बरो जातलो आनी तूं घरा यो. प्रेज गॉड. सो हितून उतराची सोजमण. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. हालेलुया. थँक यू होली स्पिरिट. सो हितून उतराची पळय सोजमणी मेवपाक आहली ती मेवंक ना. हांव पळय सीक जाल्लो 2014 तेन्ना आजून पासून तो पाद्री केन्नाय हांव वयता ताका मेवपाक. पूण पयलो हांव वयतालो तेन्ना हांव वयतालो फकत म्हाज्या पेकोणीक. कित्याक म्हाका जाणवायेन बोल्लोलो, म्हाका जाणवाय मेवलेली की पाद्री एनॉयंटेड आसता, ते हात धरले म्हणटच बरो जाता. आनी हांव थिंगा रुमान गेलो की ना म्हाका बरें दिसतालें. प्रेज गॉड. कित्याक चिंतालो तो न्हू. सगळें चिंतनाचेर आसता. कित्याक म्हाका नॉलेज कितें आहलें, फादरशीं गेलो, तुजो टायम येता तेन्नाच बरो जालो. तेणें पाद्रीन म्हाका हातूय धरूंक ना. पूण म्हाजें चिंतप पळय, कित्याक हांवें ती पळय जाणवा येयलेली, ते प्रमाणे शेप घेतलेली, कन्फर्म टू दीस वर्ल्ड. प्रेज गॉड. सो देवाचें उतर आमकां चॅलेंज कितें करता,
आमचें आदलें चिंतप. आनी हो की मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉयंट आमच्या जिवितान. देवाचें उतर आमकां सदांच चॅलेंज करता आमची खूद चिंतना. The word always challenges our old thinking, our old philosophy, our old ideas, our own belief. We have our own belief, we have our own ideas, we have our own set of values which has governed our life. Because we have allowed this knowledge of this world, which is not of the kingdom of heaven, to conform us, to take shape of everything that we do. That's why we see unnecessary things that it does not actually belong to us. Praise God. आमकां ते वस्तू फावना. कित्याक फावना? कित्याक आमी पयले सुवातेर ह्या संवसारांत येयल्लो. देवाचें उतर म्हणटा वी आर नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, वी आर इन दिस वर्ल्ड इन क्रायस्ट. प्रेज गॉड. सो आमी ह्या संवसारांतली न्हू जाल्यार आमकां हे सिस्टम लागोंक शकता. हे आमी पळय आयकोता वस्तू आनी आमी भितर सेट केलेले आहा त्यो आमकां लागोंक शकता ना. प्रेज गॉड. पूण ती आदली चिंतना आहा पळय ती बेश्टीच वयतली. आयकल्यारूच जाता. ते प्रॅक्टीस करूंक जाय. सो पयले सुवातेर प्रॅक्टीस करप म्हणजे कितें? मागीर पळय फुडलें. डू नॉट बी कन्फर्म्ड टू दिस वर्ल्ड बट बी ट्रान्सफॉर्म्ड. प्रेज गॉड. बी ट्रान्सफॉर्म्ड. आतां पयलें कितें आसलें आमकां सोजमलें वॉट इज कन्फर्म्ड. कोंकणीन म्हणलां तें कितें म्हणलां पयलें? ना पयलें संवसाराच्या नेमा प्रमाणे आमी चलोंक उपकारना. आतां मागीर कितें? प्रेज गॉड. सो पयलें आहलें संवसारी नेमा प्रमाणे. आतां म्हणटा आमच्या मनाची नवसणी करूंक जाय. आतां इंग्लीश भाशेन म्हणटा ट्रान्सफॉर्म. आतां फिजिकल एक एग्जाम्पल दिता. कोण जिमान वयता जाणा, मोठो आसता बारीक आसता आनी तो एक ट्रेना फुडल्यान वयता, जिमान वयता तेन्ना ट्रेनर आसता. ट्रेनर ताका एक इन्फॉर्मेशन दिता. तूं अमकें करूंक जाय, सकाळीं अमके टायमार उठोंक जावो, अमकें खावंक जाय, अमके टायमार न्हिदोंक जावो. एक इन्स्ट्रक्शन्स दिता. पयलो तो मनीस फॉर एग्जाम्पल आतां कोण मोठो आहलो, बरोच मोठो आहलो, ताका बारीक जावंक जावो. तो इन्स्ट्रक्शन आतां मेवला ताका अमके टायमार न्हिदोंक जायो, अमके टायमार उठोंक जावो, अमकें खावंक जाय. इन्स्ट्रक्शन्स. प्रेज गॉड. आतां पयलो तो कितें करतालो? जावो तेन्ना न्हिदतालो, जावो तेन्ना जेयतालो, जाय तें खातालो, बारीक बारीक. हे संवसार एग्जाम्पल दिता समजपाक. तो आतां इन्स्ट्रक्शन घेता ट्रेनरा कडल्यान. ते इन्स्ट्रक्शन्स घेवनूच बसना, पूण ते इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे वेव्हारान घालता वो प्रॅक्टीस करता. ते कितें जाता? मन तेजें बदलता. प्रेज गॉड. आनी तो डिलिजंटली मिनींग तो एवरीडे ते इन्स्ट्रक्शन फॉलो करता. आनी एक टायम येता, एक 3-4 म्हयन्यांनी तेका पळय तेणें चिंतलेलें को दिसोंक जाय पळय तो जाता. प्रेज गॉड. आतां तेणें तो जालो आनी मागीर 4 म्हयन्यांनी परतून तें आदी हातें केलें, कितें जातलो? प्रेज गॉड. सो तशेंच देवाचें उतर. ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणल्यार एक कंटिन्युअस प्रोसेस. इन्स्ट्रक्टर म्हणल्यार होली स्पिरीट. आनी कशें इन्स्ट्रक्शन दिता? देवाच्या उतरान. आमी देवाचें उतर आयकोता, होली स्पिरीट आमकां तें हेल्प करता अंडरस्टँड करपाक, अंडरस्टँड जावपाक. आनी तें दिसपटे आमी पळय प्रॅक्टीस करता, आमचे भितर एक ट्रान्सफॉर्मेशन जाता. प्रेज गॉड. ट्रान्सफॉर्मेशन आमकां भायलें एक्शन न्हू, पूण मनाची नवसणी. आमचें मन पयलें ट्रान्सफॉर्म जावंक जाय. आदलें पळय ते घोट घुसोगांव भरलेलो पळय तो आतां देवाच्या उतरान तो
शेप चेंज करूंक जाय. मिनींग हांव म्हाजें जिवीत संवसारे भाशेन संवसार नेमा प्रमाणे चलतालो. आतां हांव देवाचें उतर घेता आनी हांवूच देवाच्या उतराक अधिकार दिता, देवाच्या उतराक पावर आहा म्हाज्या मनाची नवसणी हाडपाक. प्रेज गॉड. आनी कोणाक हो पावर ना. The word of God is the most powerful weapon, the most powerful thing that is in this universe. The word of God is the power or force that brings that change or brings that transformation in our life. Praise God. So, teka लागून म्हणटा, do not be conformed to this world, but be transformed. How? By renewing of my mind. Renewing of your mind. Praise God. आता renewing of our mind, transformation, renewing म्हणटा पळय. What is renewing? What is to renew? Change करप. So to renew means to give up, to replace my old or the low way of thinking to the new or the higher way of thinking. Praise God. पयलो हांव कितें चिंतालो संवसारा भाशेन, दुसऱ्याक जालें म्हाकाय जालें, दुसऱ्याक घडटा म्हाकाय घडोंक जाय. संवसारा भाशेन आतां फाडल्या दिसांनी खूब जाणांक थंड जाल्लेलें. प्रेज गॉड. सो होकली मारली म्हाकाय आतां येवंक शकता. कित्याक? वाऱ्यार आहा, वेदर हो आहा. ओही चिंतना येयली तें सांगूच जाय. प्रेज गॉड. पळय आमच्या जिवितान एक पॉयंट आहा, तेका म्हणटा बिलीफ सिस्टम. हांवें समज तरी देवाचें उतर आयकलां आनी देवाचें उतर वेव्हारान घातलां. कोंय घालतले? पयलें उलोवन. तेका लागून आमी केन्ना केन्ना उतर आमी कोणाकूय दिता तेन्ना पयलें कितें सांगता, तें कन्फेस करीत राव. प्रेज गॉड. म्हणत राव. कित्याक म्हणत राव? कित्याक म्हणत राव? आयकोता, बदलणीट जाता, बावार्थ येता, आमकां सोत तें कळून येता आनी आमची मनाची नेवसणी जाता. प्रेज गॉड. पूण आमी फरेंच त्या अंडरस्टँडिंगान म्हणटा, ओ आमकां कोणें म्हणूंक लायलो म्हणटा. प्रेज गॉड. कित्याक म्हणटा जाणा? आमकां धाकटे आसतना सावन ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल टिचर म्हणटा, आमी रिपीट करता. प्रेज गॉड. सो आमकां ती नॉलेज आहा. आमी सेम प्रिंसिपल, संवसारीक प्रिंसिपल हिंगा एप्लाय करूंक शकता. हिंगा सोदता ए फॉर एप्पल म्हणून बाबा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, मागीर जॅक एंड जिल, लॉट ऑफ थिंग्स. प्रेज गॉड. आमी ते कन्फर्म जालेले. आमी सेम सिस्टम हिंगा यूज करूंक जाता विदाउट अंडरस्टँडींग. कित्याक आमी म्हणटा, आमी कोणाकूय सांगता कन्फेशन कर. व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमी कित्याक कन्फेशन करूंक जाय ती सोजमणी दिवंक जाय. आमी त्या मनशाक समज तरी सांगता कन्फेस कर आनी सोजमणी दिना, कितें जाता त्या कन्फेशन करून रिन्यू मायंड जावपाचें ना, ट्रान्सफॉर्मेशन येवपाचें ना आनी त्या परस तो मनीस संवसारी भशेन कन्फर्म्ड उरतलो. प्रेज गॉड. सो हें कित्याक सांगता? कित्याक आमी आयकोताय आनी आमी हें शिकता बरोबर. सगळीं हिंगा चड न्ही ना. प्रेज गॉड. पूण आमी पळय दुसऱ्याक शिकयता. आमकां तें उतर कशें चेंज जालां तेंच तांकां सोजमोंक जाय. कित्याक म्हणूंक जाय? कित्याक कन्फेशन करूंक जाय? कितें आहा बेनिफीट कन्फेशन जावन? प्रेज गॉड. आनीक एक एग्जाम्पल. आमी ओत्मीक भाशेन दुसरे प्रे इन टंग्स. आमी समज तरी बेनिफीट सांगना कितें जाता तें आमकां सोजमणी येवपाची ना. प्रेज गॉड. म्हणजे आमी म्हणोंक जाणा म्हणटले सोजमणी नासतना. हांव धाकटो आसतना सावन विचित्र भाशेन उलयतालो. खबर नासलें म्हाका कित्याक तें. प्रेज गॉड. 2018 म्हाका कळ्ळें 100 बेनिफिट्स आहा. हांव घडयेक ते विचित्र भाशेन उलयतालो. मे बी आय वॉज 12 years or 13 years because my cousin used to speak in tongues.
I saw her speaking, I also opened my mouth and I practiced. Praise God. But without understanding. If I do not have understanding, I will be conformed to the old thinking. I will be still conformed to the low way of living. And I will not see the transformation in my life. Praise God. So, renewing of your mind. आमच्या जिवितान खूब आदल्यो आयडिया आहा. आमी आतां त्या थोंडाचें एग्जाम्पल घेतालो पळय. आमकां दिसता होकली मारता, म्हाका अशें थोडूच ना, पूण तेका होकली मारता तेन्ना म्हाज्या तोंडासान होकली येता. प्रेज गॉड. कितले फास्ट इफेक्ट जाता न्हू. प्रेज गॉड. कित्याक जाणां आमी शिकल्या तो हें की होकली जाली, थंडेचे दीस येयले, थंडी येवन येतली वयतली. आमी चिंता तो हें आमकां आतां थंड येयल्यार आमकां वयतलें 4 दिसांनी. प्रेज गॉड. फिजिकली येता. कित्याक आमचो एक बिलीफ पॉयंट पळय आहा आमच्या थिंकिंगान, आमी तोहो दवरलेलो आहा की दुसरो हुंकता, आतां तोय हुंकता, म्हाका चान्सीस आहा. म्हाजो बिलीफ सिस्टम कितें, तो हुंकता, म्हाका येवंक चान्सीस आहा. पण आतां देवाचें उतर कितें म्हणटा, Christ has redeemed me from the curse of the law and I forbid any kind of sickness or disease to come upon my body. Praise God. होकताना तो पळय दुसरो होकताना म्हाज्या तोंडानसान हें समज उतर आयलें, that means my mind is renewed to the word of God. So unless and until I have the word of God coming out of my mouth, that is that confession. That belief point is the change in my life. Praise God. कित्याक आमी धाकटेलो आसतना सान, ल्हान आसतना सान आमी हे बिलीफ ओ वॅल्यूज ओ आयडियाज पळय म्हणटा पळय ते एके भाशेन एक फिलॉसॉफी ती आमी दवरलेली आहा आमच्या मनान की अहें जाल्यार अहें जावंक जाय, तेका जालें म्हाका जावंक जाय. कित्याक आमी संवसारा भाशेन चिंता. प्रेज गॉड. आनी आमचे संवसाराचे सिस्टमा बरोबर तेका होकली मागली म्हाका मारूंक जाय. कित्याक तो सिस्टम आमी ते संवसारा सिस्टमाक एडजस्ट जाल्लेले हूंय आमच्या चिंतनांनी. प्रेज गॉड. सो पयलीं आमी देवाचें उतर आमी आयकलें म्हणटच आमी पयलें आमच्या मनाची नवसळणी जावंक जाय. खंय जातली बेश्टी जायना. देवाचें उतर वेव्हारान घालूंक जाय. आनी पयलें प्रॅक्टीस म्हणल्यार confession of faith. First is hearing the word, then we confess what we heard. Why we confess? Because we begin to believe. Praise God. So the first sign of the transformation is when I hear the word is to confess the word. Praise God. आता आमी कोणाकय सांगलें तूं हें उतर घे कन्फेस कर. तेणें कन्फेसूय केलें. ट्रान्सफॉर्मेशन जावंक ना. कित्याक जावंक ना? मन आजून न्यू सोडना. मिनींग त्या मनशाक आजून पासून सोजमणी मेळोंक ना. कन्फेशन केल्यारूच रोखडें ट्रान्सफॉर्मेशन जायना. कित्याक आमी भायलें एक्शन पळयता, भायलें ट्रान्सफॉर्मेशन पळयता. तें ट्रान्सफॉर्मेशन हूंय जावंक जाय मनान भितर. प्रेज गॉड. जितलें म्हाज्या मनान पळय ट्रान्सफॉर्मेशन जाता तितलें की म्हाज्या भायल्यानूय ट्रान्सफॉर्मेशन जातलें. प्रेज गॉड. तो एग्जाम्पल आमी घेतलेलो पळय जिमान वयता तो पयलो प्रॅक्टीस करता. तो मोठोच आहा. लायट वेट उखलता तो. जेवण इंस्ट्रक्शना प्रमाणे फॉलो करता तो पॅटर्न फॉलो करता. मागीर ताका थोड्या दिसांनी तेजे कुडीन चेंजीस दिसता. म्हणजे भायर चेंजीस दिसता. तोहेंच की देवाचें उतर आमी देवाचें उतर आयकल्यारूच जायना, म्हणल्यारूच जायना, पूण आमी सोजमोंक जाय आमच्या चिंतनांनी. तें उतर पळय आमी आयकलां आनी उलयलां तें म्हाज्या मनाची पयली निवसणी करपाक स्टार्ट जाली. हें आमी सोत मानूंक जाय. हेका म्हणटा इमॅजिनेशन ऑर थिंकींग. प्रेज गॉड. पळय देवाचें आतां कितें म्हणलें, आतां एक उतर उलयलें आहा.
एकलो दाल्लो आहा 150 किलोस. एकलो दाल्लो आहा 150 किलोस. तुमी तुमच्या तकलेन कितें चिंता? आ मोठो दाल्लो 150 किलोस तकलेन येतले 150 करेक्ट? येला की ना? सो उतराक एक पावर आहा. आमी कितें उलयता ते प्रमाणे इमॅजिन करपाक. हो उतराक पावर आहा म्हाजें आदलें पळय थिंकींग आहलें पळय तें ट्रान्सफॉर्म करपाक ओ रिन्यू करपाक. प्रेज गॉड. एक एग्जांपल घेया. अब्राम 75 वर्सां आहलो तेन्ना देव तेका सांगता तूं तुज्या पांयचें घर सोड आनी हांव सांगता थिंगा तूं यो आनी हांव तुका बेसांनी बदता आनी तूं ह्या संवसारान दुसऱ्यांक बेसांव जातलोय. प्रेज गॉड. जेनेसीस 12 म्हणटा. सो तेका एक प्रॉमीस दिता. म्हणजे प्रॉमीस को दिता? देव कितें दिता? उतर दिता. देवा अब्रामांक उतर दिता आनी उतर दिवन इन्स्ट्रक्शन दिता. पयलें इन्स्ट्रक्शन कितें सांगता? जमनीर पळय माती आहा, मातयेचे कोण्णे आहा तितले कोण्णे मेजीसोर तुजीं भुरगीं आसतलीं. म्हणजे तूं तितलीं तुजीं भुरगीं जातलीं. प्रेज गॉड. आतां देवाची मॅसेज तेका येयली. खंय येयली? उतरान. देवाचें उतर म्हणटा देवान ताका सीड दिली. हो उतर दिलें, हो प्रॉमीस दिलें. तें उतर कितें करता? तेजे आदले पळय 75 इयर्स तो पळय चिंतनांनी भरलेलो, तो कन्फर्म जालोलो की म्हाका आनी 75 वर्सां जालीं, म्हाका आनी भुरगें जावपाचें ना. प्रेज गॉड. कित्याक तेणें आदीं पळयलेलें न्हू 40-50 वर्सांनी गडेक भुरग्यां ना आनी आपूण जाला 75. भुरग्यां जावंक शकता? जावंक शकता? संवसारी हितून जावंक शकता? तो पयलो तो संवसारी भाशेन संवसारी नॉलेजी प्रमाणे हो संवसारी उतरा प्रमाणे कन्फर्म जालोलो. तेणें ती शेप घेतलेली. म्हाका आनी ऑप्शन ना. म्हाका कांय भुरगीं जावपाचीं ना. म्हणजे म्हाका आनी हें ना. म्हणजे म्हाजें पळय हा कित्याक अब्राम एक गिरेस्त मनीस आहलो. म्हाज्या आनी जनरेशन आनी फुडें ना. तेणें ती शेप घेतलेली खंय भितर. पूण जेन्ना तेका पळय उतर मेवता तो डायरेक्ट ट्रान्सफॉर्म जाता. प्रेज गॉड. तो घेता म्हणजे तो हितून जेनेसीस 13 तरी पयशा तेका देव उतर दिता. तुजे मातयेचे कोण्णे आहा तितली तूं तुजीं भुरगीं आसतलीं. प्रेज गॉड. म्हणजे तूं राष्ट्राचो पाय बापूय जातलो. प्रेज गॉड. हें तेका उतर दिता. पूण तो उतर प्रॅक्टीस कोत्ता जायत पूण तेजें 100% रिन्युअल आसना. प्रेज गॉड. मागीर जेनेसीस 15 देव ताका म्हणटा मागीर 15च्या पयलीं तेजी बायल ताका सांगता. कोण तेजी बायल? सारा सांगता हें जावपाचें ना. तूं एक काम कर, एक स्लेव हेगर न्हू तेजें नांव, तेका घे आनी एक भुरगें आमकां तूं दी. आतां देवान कितें सांगलेलें 13 हितून उतर दिलेलें तूं पाय जातलो, तुजें खूद भुरगें आसतलें. सोत मारलें कंप्लिटली तेणें. प्रेज गॉड. कित्याक सोत मारूंक ना? तो कन्फर्म आहलो संवसारी चाले प्रमाणे. रिन्यू तेणें मायंड केलें जायत पूण तें कंप्लीट जावंक ना. प्रेज गॉड. तेका देव आनीक एक सेम उतरा प्रमाणे आनीक एक तेका इन्स्ट्रक्शन दिता. तूं नोखेत्रां कावंट कर आनी जितलीं पळय नोखेत्रां आहा तितलीं तूं तुजीं खूद भुरगीं आसतलीं. प्रेज गॉड. आतां देवाचें उतर आमी एक आयकलें, मायंड रिन्यू जालें. प्रेज गॉड. आतां तें मायंड रिन्यू कंटिन्यू जावपाक सेम एरियान कोणाक आमकां हिलींग एरिया जाय ओ फायनान्शियल एरिया आहा तें उतर त्या एरियान आनीक तें प्रॉमीस घेवन आमी चिंतोंक जाय. कित्याक त्या उतराक पावर आहा आमचें इमॅजिनेशन चेंज करपाक. प्रेज गॉड. म्हणजे आमचें मायंड रिन्यू करपाक. अब्रामाचें थिंकींग कितें आहलें? लो थिंकींग संवसारा भाशेन. 75 जालो काबार. प्रेज गॉड. रिन्यू म्हणजे कितें? म्हाजें लो थिंकींग न्हू
हांव रिप्लेस कोत्ता देवाच्या उतरा बद्दल हाय थिंकिंगान. प्रेज गॉड. आनी हाय थिंकींग सदांच आमचेच मनाची नवसणी जाता. कित्याक आमच्याच मनाच्या भितर फायट आसता. कशें जावंक शकता हें? 75 जालो भुरगें जावंक शकता? शेराय जालेले आहा, एज पास जालेले आहा, जावंक शकता? सो आमच्याय जिवितान अशें जाता. आमी संवसारी वस्तू संवसारी भाशेन कन्फर्म जालेले आहा आनी आमी संवसारी भाशेन लोअर थिंकींग म्हणजे आमी सकयल आहा पळय तें म्हणजे संवसारान घडटा पळय तें थिंकींग चाली प्रमाणे आमी चलता. पूण देवाचें उतर आमकां कितें शिकयता? पयली ही मनाची नवसणी करपाक आनी ही नवसणी एवरीडे नवसणी कर. म्हणजे एक उतर देवाचे प्रॉमीस घेतले तेजेर तूं फोकस कर, तेजेर तूं इमॅजीन कर. दुसरें उतर तुका होली स्पिरीट दितलो. केन्ना दितलो? केन्ना दितलो? प्रेज गॉड. स्टडी करूंक जाय. सी आमकां म्हाजें सांगता सालिगांव रिट्रीट आहले तेन्ना म्हयन्याक एकदां रिट्रीट जातालो. फ्रायडे सॅटर्डे संडे. फ्रायडे वयतालो हांव, सॅटर्डे वयतालो हांव, संडे वयतालो हांव आनी मागीर नेक्स्ट 28 days म्हाका जाय तें करतालो. प्रेज गॉड. आनी अशें हांव कन्फर्म्ड आसलो नेक्स्ट म्हयन्या पासून रावंक जाय. समजलो न्हू? म्हणजे कितें? रिचार्ज टायम इज ओनली फ्रायडे सॅटर्डे संडे वन्स अ मंथ. आफ्टर दॅट लीव द लायफ द वे यू वॉन्ट. कन्फर्म बॅक टू द वर्ल्ड. प्रेज गॉड. My mind was beginning to renew, but I decided not to study the word, not to spend quality time. Sister Mantale, my time is a currency. I was not exchanging this time called currency to gain the principles or know the systems of God. Praise God. That's why renewing of mind is not just one day or 2 day or Friday, Saturday affair. It is a every day, every time affair. Time is a currency. The more I exchange that currency for whatever I pay for, that is what I'm going to get. हांव समजता रे टायम ती करन्सी पयलें अंडरस्टँडींग ना. टायम म्हणल्यार करन्सीच म्हाका खबर ना कितें तें. हांव म्हाका जाय तें जेवतलो. प्रेज गॉड. समजता न्हू? पयलें आमकां खबर आहलें टायम म्हणल्यार करन्सी म्हणल्यार कितें तें. खबर आहली? टायम इज टायम. प्रेज गॉड. But once we understood time is currency, see, currency म्हणल्यार कितें? Whatever I exchange for, I get something that I pay for. So currency, when I pay my attention to the word of God, starting the word, I'm paying that time what God has given me as a currency to gain the knowledge. Praise God. And with that knowledge, renew my thinking, renew my mind. Praise God. Only when my mind is renewed, I will see the supernatural results in accordance to that word. Praise God. So Friday, Saturday, Sunday is not enough. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday also is required. So I need to spend time. I need to spend time not just reading, because the world teaches me, read the Bible. The world ever taught me to study the Bible? संवसारान आमकां केन्ना सांगलां बायबल वाच म्हणला, बायबल स्टडी कर म्हणला. आं? प्रेज गॉड. सो आमकां कोणें सांगत तूं बायबलाचेर बायबल घेवन तें करूंक जाय. त्या मनशाक समज तरी तें शिकोवंकूच नाय. बायबल स्टडी करूंक जाय. वाचूंक जायना तो तोच जेवतलो. बायबल वाचतलो कांय अंडरस्टँडींग ना. प्रेज गॉड. समजता न्हू? सो आमी ही नॉलेज आहा, आमचे कडेन ही नॉलेज आहा, ती नॉलेज आमी दुसऱ्यांक दिवपाक शिकोवंक जाय. बिकॉज दॅट ऑल्सो इज प्रेज गॉड. थँक्यू होली. सिस्टरीन एक एग्जाम्पल घेतलेलो रिगार्डींग Abraham. 5 minutes? Okay. Okay. So, आमी एक एग्जाम्पल घेतलेलो कोणाक
तेका स्किनाचे प्रॉब्लम आसले नामान प्रेज गॉड नामान थँक्यू होली स्पिरिट सो लेप्रेसी प्रॉब्लम आसले तेका सिंपल इंस्ट्रक्शन दिलेले कितें दिलेले वॉस जॉर्डनान वच पयलो ते दुसरे हितून वचूंक जाय आसलें तेका इज्रायलाक वचूंक जाय आसलें इज्रायलाक वचूंक जाय आसलें न्हू तो सिरिया आसलो रायट सिरिया आसलो आनी सिरियान दामास्कस रिवरूय आहा की ना सिरियान दामास्कस रिवर आसली न्हू आहा ती प्रेज गॉड आतां सिरिया सोडून तो इज्रायलाक वयता कित्याक थिंगा एक देवाचो मनीस आसलो देवान सांगलेलें थिंगा वच आनी तुका पळय इंस्ट्रक्शन दितलो ते प्रमाणे कर आनी तुका थिंगा पेपणी मेवतली आतां थिंगा पळय वयता तेन्ना एक सर्वंट गर्ल येता आनी कितें इंस्ट्रक्शन दिता 7 पावटी वच आनी जॉर्डन रिवरान बूड आनी तूं सारको बरो जातलो आतां संवसारी भाशेन तेणें चिंतलेलें जाल्यार कितें येवंक जाय चिंतना सिरियान रिवर नासली तर दमास्कस रिवर नासली प्रेज गॉड जाता न्हू पण तेणें कितें केलें मॅसेज आयकली तेणें पयली मॅसेज ती स्वत मानूंक नासली तेणें ती एक्चुली नाकारलेली आनी तेन्ना ताका सांगता तेजे बरोबरचे तूं इतलो येयलायच न्हू एक तें मातशें आयक प्रेज गॉड आमी खूब पावटी म्हणटा कन्फेशन कर हें वाच तें वाच पयलें तें स्वत मानता मागीर तो वाजता कित्याक स्वत मानूंक जाय तेन्ना आमी त्या मनशाक हेल्प करूंक जाय टेस्टमनी दिवन पळय म्हाकाय घडलां तुका घडोवंक जावचें ना तूं फॉलो कर न्हू तें इंस्ट्रक्शन जाता न्हू हेल्प करूंक जाय ते आयकोता नामान आयकोता 6 पावटी उदकान वयता आनी मागीर भायर येता आनी 7थे पावटी पळय तूं उदकान भितर वयता आनी भायर येता तेजी खात सगळी नवी जाता प्रेज गॉड सो आमी पयलीं बारीक बारीक धाकटी इंस्ट्रक्शनां ही आयकली तेन्ना पयलीं सोजमोंक जाय तेन्नाच की आमी ते वावरान घालतले ओ ते प्रॅक्टीस करतले दॅट इज कॉल्ड रिन्यूइंग ऑफ अ मायंड धाकटे इंस्ट्रक्शन आमी ती फॉलो करूंक जाय बिकॉज द मिरेकल इज नॉट स्ट्रेट अवे इन आर बिग इंस्ट्रक्शन्स टू फॉलो द मिरेकल इज ऑलवेज इन आर स्मॉल इंस्ट्रक्शन्स दॅट वी फॉलो एंड वी फॉलो डिलिजंटली प्रेज गॉड सो मिरेकल इज नॉट इन बिग थिंग्स सिस्टर सिमित्रा ऑल्सो धाकटे स्क्रिप्चर घेता शिकताले पळय ते ती दुसऱ्यांक वचून दिताले आमकां चड खबर ना जायत धाकटे स्क्रिप्चर घे कितें तुका अनुभवला ते स्क्रिप्चर प्रमाणे ती त्या मनशाक सोजमणी दी ते कॅन्सरूच न्हू कसलेय कित्याक देवाचें उतर कसलेय वस्तूंक वखद आनी जिवीत प्रेज गॉड because the word of God is health and healing to all our flesh. It's just not in my finances, it's not just in my physical area, it's not just in my marriage, it's not just in my work, it is in health and healing to all my flesh. Praise God. So if the same word of God has helped me and helped me to transform from the low thinking to the new thinking, and that has changed my life, go and share the same thing to others. Praise God. So preaching आमच्या ग्रुपान आमी पळयता आमी टायम स्लॉट्स घालता अशें म्हाकाय दिसतालें फोनार प्रिचींग जाता ते ओके कोण पळयना न्हू सी आमी प्रीच करता तेन्ना आमी स्टार्टींग केलेलें तेन्ना आमी फोनार प्रीच करता तोंड पळयना न्हू प्रीच करीत राव प्रेज गॉड फेस करूंक नाका तोंडां ओल्ड वे ऑफ कन्फॉर्म्ड थिंकींग प्रेज गॉड बट वेन आय केम टू नो being shy is pride. I had to renew my old thinking to the high thinking of God. It's the same Holy Spirit who helps me on the phone. It's the same Holy Spirit who stands and gives me the revelation and the understanding to help others. Praise God. So we should get out. Meaning, आमी ते आदले पळय कॉन्फर्मेशन हा डिफरंट एरियाजान हा ते भायर सरोंक देवाच्या उतरान आदार घेवन होली स्पिरिटाचे आदार घेवन आमी ह्या ताब्यांतली भायर सरोंक जाय कित्याक ह्या देवाच्या उतराकूच पावर आहा आमकां तें ट्रान्सफॉर्मेशन हाडपाक प्रेज गॉड
आमी डिफरंट वस्तूंनी आनी फाल्लेले आहा फायनान्शियल आतां मला कितें रिटर्न एक्सप्लेन केला न्हू ब्रिंग द थायथ ब्रिंग म्हणटा देव म्हणटा ब्रिंग म्हणजे हांवें पळय दिला त्या वाट्या तो वांटो पळय किंगडमान आहा पळय तो तूं हाड आनी म्हाज्याच किंगडमान तूं सो कर प्रेज गॉड आतां सोईंग ऑल्सो दोन भाशेचे आहा एका अंडरस्टँडींग इम्पॉर्टंट एक हा चियरफूल सोईंग आनी एक हा कायद्याचें सोईंग प्रेज गॉड एक हा हांव देवाच्या मोगाक लागून हांव देवाचो मोग अणभवला म्हणून हांव तें सो कोत्ता कित्याक हांव जाणा तें उतर फलादीक हांव चियरफुली सो कोत्ता दुसरें कितें आहा म्हाका अमक्यान सांगलां अंडरस्टँडींग ना हांवें घातलें प्रेज गॉड एक दीस घातले 2 दीस घातले कांयच इफेक्ट ना इफेक्ट आहा खूंय आहा सुपर नॅचरलान कित्याक देवाचें उतर फोट न्हू तें सोत देवाचें उतर एक सिस्टम एक लॉ तें एकदां त्या वेव्हारान घातलें तें जावंकूच जाय पूण तें अंडरस्टँडींग इम्पॉर्टंट एकदां तें अंडरस्टँडींग मेळलें अंडरस्टँडींग म्हणजे कितें देवाचो मोग हांवें एक्सपिरियन्स केला हांव दुसऱ्या कडेन शॅर कोत्ता म्हाका देवाच्या उतरान कशें म्हाज्या मनाची न्हवसणी केल्या आनी तें ट्रान्सफॉर्मेशन जालां आनी ह्या ट्रान्सफॉर्मेशना प्रमाणे हांव म्हाजें जिवीत जियेता प्रेज गॉड थँक यू जीजस ऑलरेडी सिग्नल दिला एक 5 मिनटां तो स्क्रिप्चर कंप्लीट कर ओके न्हू 5 मिनटां प्रेज गॉड ओके मागीर म्हणटा ब्रदर रोमन्स 12:2 12:2 रोमन्स 12 okay renewing of your mind that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God praise God so पयलें जालें डू नॉट बी कन्फर्म शेप घेना काय संवसाराची कित्याक नॉलेज आमकां मेळलेली ती दुसरें कितें आहा ट्रान्सफॉर्मेशन आनी हें ट्रान्सफॉर्मेशन केन्ना एवरी डे हाव वील द ट्रान्सफॉर्मेशन हॅपन एवरी डे the knowledge that is challenging my thinking, my values, my belief, I take the word of God and renew my old thinking, the low thinking, to the new high thinking. Praise God. Now what will happen? That you may prove what is that good. What is that good? The word of God. Because this word of God, which is good, has the power to renew my mind and transform me. Praise God. Which is acceptable and perfect will of God. The word of God is what? The will of God, which is perfect and which is alone acceptable for you and for me. The knowledge of this world is not acceptable. But the perfect will of God, which is the word of God, is acceptable for me because I'm not of this world. हांव ह्या संवसारांत न्हू ओन्ली देवाचें उतर perfect will पळय म्हणटा देवाचें उतर देवाचें प्रॉमिस म्हणल्यार देवाचें will न्हू Now this will is acceptable. Why? Because I do not belong to this world. Praise God. So I need to understand and keep this scripture in every or before taking any decisions in my life. Because I need to check whatever I'm thinking, first in my thinking, is it aligned to the word of God? Is this thinking aligned to the belief of God? Is it aligned to the system or the principle of the word of God? I need to first check this. Praise God. You know, the word of God says, be slow to speak and quick to hear.
What is that saying? Quick to hear meaning, is my thinking aligned to the word of God? Example, simple example. कोणाक होकली येयली, thought कितें जाता ठाट करून, time लागना. Praise God. Is that thought aligned to the word of God? This requires practice. This requires practice. And it's a process. Transformation is a process of a lifetime. Not just Saturday, not just Sunday. It is a process of lifetime. I'm seeing symptoms in my body. And depending on the symptoms, because I'm conformed to the knowledge of this world, I'm making the necessary decisions. Praise God. So just because my body is shaking doesn't mean that it will shake continuously or it will continue to shake until the end of time. The word of God teaches me what is seen is temporary. So I got to take that word and say to the seen things, the word of God says you are temporary. Praise God. Simple. I need to start talking to the seen things that you are temporary. What I see is temporary. What I'm doing now, the symptom is still there. But I am renewing my mind and I'm transformed in my thinking that what I see is temporary. Will it not manifest? Yes, it will manifest. Because the word of God, the written word of God says, it is. Praise God. So, brother, we'll stop. We'll stop here. 5 minutes more, very good. Praise God. So, different things that we need to get out of, which are conformed to this world. Taking necessary action based on the seen things. First, I need to stop. Because the word of God says what is unseen is permanent, what is seen is temporary. Take this scripture and speak to the symptoms. See, we are, whenever we see healing, health, by the wounds of Jesus I am healed. Praise God. Now, to back up that scripture, to renew my thinking, I need to start studying with another word of God relating to that area. See, Abraham मातयेचे दिलो न्हू, मागीर स्टाजाचे दिलो न्हू. पयलो मातयेचे कितले कोण्णे आहा तितले तुजी भुरगीं, मागीर म्हणटा जितले तुजे नोखेत्र आहा तितली तुजी भुरगीं. एकूच दिलेलें उतर मायंड रिन्यू करपाक, आनीक एक दिलें न्हू. कित्याक दिलें? कित्याक एकान तो मायंड तेजे रिन्यू जावंक नासलें, तो दुसरें दिता. सो आमच्या जिवितांत तरी दिसता आमकां तें मायंड आमचें रिन्यू जावंक ना, दुसरें उतर घेर. कोण दितलो? स्टडी करता तेन्ना होली स्पिरीट आमकां दितलो. प्रेज गॉड. जितलें तूं देवाचें उतर स्टडी करता आनी बरोबर बरोबर म्हणटा आनी तेजें नियाळ करता, तें उतर तुजें पाठ जाता. म्हणजे तुज्या चिंतनाचें पयलें पाठ जाता. होकली येयली आतां, थोड्या तेंपान होकली येयली, म्हाका ती इफेक्ट जावची ना. कित्याक हांव जाणा जेजून म्हाका सगल्या शिरपांतलो सोडयला. Christ has redeemed me from the curse of the law. Praise God. So it has now transformed me to a higher thinking. Higher thinking is what? I am not believing on the old thing where I used to fall again and again. Now I am believing to the unseen things which is lifting me to the higher level of God. Praise God. Or higher standards of God. We are not of this world. We are not of this lower thinking. Therefore, our thinking should not be conformed to this world. God is calling us to have thinking based on His word. You are not, what He tried to show Abraham, or tried to help Abraham, is you are not childless, you are countless. In the same way, the word of God is helping me. You are not unhealthy, you are healthy. You are not poor, you are rich. Praise God. So I have to use the word of God and change or renew my thinking. I am not unhealthy, I am healthy. What will help me? What will give me that confidence and boldness to do that? It is the renewed mind which is renewed on the word of God. Praise God.
So that's why that practice of coming to the seminar, going back and reading the notes, making your own notes is most important thing. You know, earlier I used to think, the more I write, it's enough. Next month, again I'm writing. But I've forgotten what I wrote on Friday, Saturday, Sunday of last month. Praise God. I said, because the transformation takes time. The Holy Spirit is very gentle. It teaches you to the level of your understanding. देवाने अब्राहम सेम केलें. पहिले तेका मातयेचें दिलें, मागीर मिस्टेक जाली ते कडेन, आनी मागीर तेका आनीक एक दिलो. Praise God. So आमी पडल्यार वायट धरूंक उपकारना. The same God who reached out to Peter and said, when Peter cried out to Jesus, help me, is the same God who helps me with the written word of God. Praise God. So I should not be conformed that once I'm fallen, oh, God is angry or upset. Why I feel that God is angry or upset? Because I don't have the right knowledge of God. I don't know the love of God. Praise God. Because माझ्या जिवितान हांवें जालें 2014, 15, 16, very good. I used to help people and whatever I used to study and go and help and reach out. 2017, 18, I took a holiday. Praise God. So the mind was again conformed to the knowledge of the world. Praise God. The seed which was planted and the harvest which I was growing was stolen. Who allowed? I can't blame the devil. Praise God. Is my own thinking. So, to bring me back is the same word of God. Praise God. What gives me that confidence and boldness is again the same word of God, to have my thinking back again from the lower to the higher. Praise God. See, many times we take that example of GPS, right? GPS as example घेता आमी म्हापसा वयताले, आमी एक टर्न चुकलो, आमी मार्गांव पावले ओद्दे वाटेक. Praise God. आता GPS कितें करता? रीरूट करता आनी मागीर तितलो टायम वेस्ट जाता न्हू पत्ते येवपाक म्हापसा. But Holy Spirit is not, God is not like that GPS of this world, which is still lower. Holy Spirit and God can transform you. That is called God's favor. What I could not do in my whole lifetime, God's favor, when I study His word, can bring it to me in one day or one moment. Praise God. Now, so what teaches me this kind of confidence, what gives me this kind of boldness, is the relationship with the Holy Spirit. Praise God. So, me making notes and keeping it to next Sunday or next Saturday will not bring any change. What will bring change is studying those notes, and these notes will help me to renew my old thinking to the new, which will help me to get transformed from the low to the higher, to the God standard. Praise God. Because again I had this thing that, when I lay hands on the sick will recover. But to see this recovery, I need to do a lot of hard work. Praise God. I need to spend lot of time, study the word, and then go and lay my hand on the sick. Praise God. The first time we went for a reach out, there was a man who had met with an accident, and 2 years he was on a wheelchair. He never walked. And the Holy Spirit guided me to preach on the word of God is alive and active. Praise God. 5 minutes of preaching, suddenly this person said, I want to walk. I said, you want to walk? I have the belief that I have to first lay my hand on this person, right? Praise God. I said, what is happening? Okay, you want to walk? Walk. And he started walking. Praise God. And the mother was in tears. And I was surprised to myself. I didn't even lay my hands on this person. And this word that Holy Spirit used to preach, within 5 minutes he got convicted. He renewed his thinking. He got transformed. And he said, I'm not unhealthy, I'm healthy. Praise God. What brought the transition or the transformation is the written word of God. Then I said, okay, God, I don't have to wait for anything. Next house I went, I lay hand on the sick, the person
got healed. Praise God. So what gives me that that confidence and that boldness is the relationship that teaches me gently. Praise God. It will always amka Holy Spirit sodat see Holy Spirit सगळे खबर हा आमचे भितर कितली पोटेंशियल हा आमकां खबर ना जायत पूण तेका खबर हा आमी फकत होली स्पिरिटाचेर डिपेंड रावंक जाय आनी देवाचें उतर कितें सांगता तें इंस्ट्रक्शन धाकटी धाकटी इंस्ट्रक्शन व्हडली न्हू धाकटी धाकटी इंस्ट्रक्शनां कडेन चलोंक जाय आनी ते धाकटे धाकटे इंस्ट्रक्शन आमकां दुसऱ्या लेवलार वचता प्रेज गॉड हांव धाकटें इंस्ट्रक्शन करूंक सोदना डायरेक्ट parting the Red Sea. Praise God. See, this I need to get out of. What will help me to get out? Not my ability, but the grace of God or the written word of God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Yes, okay. So, So we'll make a small prayer. We'll close our eyes. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Abba Father. Thank you for speaking to us through your word and helping us to know your perfect will, which is acceptable, which is good, because this will, this perfect word can bring us out of this worldly standards, this worldly things that keeps us conformed to this world. Thank you, Holy Spirit, for helping us and giving us understanding that it is not enough to just hear the word, but also to do. And this doing is in my thinking, changing my thinking. Because with the right thinking, I will be able to change my wrong actions or the wrong believing. Oh, thank you, Holy Spirit, for helping us, each one of us who are gathered here. And to those who are focusing on this, because the word of God is same yesterday, is same today, and will be the same until the end of time. The same power of God that helps us to change from the low thinking to the new higher thinking. Just as Abraham had to change, and God, you helped him to change his old thinking of childless to countless. Oh, thank you, Holy Spirit, for helping us, convicting us to focus on that word that you give to us as we ponder, as we study, as we go back and study on the notes, on the scriptures. You are helping us. You have enlightened us, our spiritual eyes, to see the unseen, which is more real than the seen. To believe the unseen, which is challenging our old thinking. Oh, thank you, Holy Spirit. You are helping each one of us as we focus on the word. And in this paying attention, in this focusing on your word, lies our healing, lies our transformation, lies that change that we are looking for. Thank you for helping us to have this commitment to get into a relationship where we know you only through your word,
and with the help of the Holy Spirit. There are many of us who had this old thinking of, I need to do more. But now, through your word, all that more you have already done. All I got to do is to focus on your word and renew my thinking that what I had to do, you, my Lord Jesus, have already done it for me on the cross. I just got to believe. Thank you, Holy Spirit. As you're talking to each one of us, and as we are taking a break, you continue to talk to us. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. We make this prayer in Jesus' name. Amen, amen, amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. नेवेला तांकां टॉयलेट फाटल्यान आसा आनी उदकूय थंय आसा आनी जेवण हे सायडीक आसा आनी हांगा सदांच शेनवारच्या शेनवाराक रिट्रीट आसतलो. कोण सावथाकसून पणजेसून येता न्हू तांकां साकडे बिचोलेचे बस घेवन टाके कडेन देंवयता बस स्टँडार. पोंडा हय पणजेसान येता कोण ती तांकां हांगा टाके कडेन बसयता. बस साकडे बिचोले वयता ती बस. पणजेसान आनी म्हापसासान थिवी साकळे बिचोलेसून दोळे मार्ग टाके कडेन हांगा देंवयता सगळ्यांक. कोणाक जाय जाल्यार तुमी सांगपाचें. आनी जेवताना प्लेटी सदांचे भाशेन प्लेटी एकी कडेन उस्तें स्पुनां. सो उबी रावया आमी. स्वर्गीचे पप्पा, आमी तुका आर्गान दिन वाजता आयच्या दिसा पासत हे वेळा पासत तुवें आमकां झोण एकल्या नांवान आपयल्या पासत आनी हे टिचिंगा पासत जे आमकां भयणीन आनी भावान तुज्या उतरा प्रमाणे शिकोवन दिवन आमचोय आनीक आमकां भावात आनी उर्बा कॉन्फिडन्स तेंचे घोवायके वचून देवाच्या उतरान आमकां कशें जिवंक जाय आनी तशेंच आनिकूय आमचे कडेन पवित्र आत्मो भाव भयणां सांगत तांच्या तोंडांसून उलयतलो तेंच्याय पासत जेजूक आमी आर्गां दिवया. तेंचे फॅमिली पासत तशेंच हांगा येयलेल्या तेंच्याय फॅमिली पासत ब्रदर जॉन्सन तेजे फॅमिली पासत ताका आशिर्वादान जायते भितुनी आनी सगळे सुरक्षा कॉन्स तेजे फावटुनी आसा आनी जायत्यो मिलाग्री घडटा. सगळ्या JCILMच्या टीम मेंबरां जी आसा तांकांय देवान आनीक जानवायेन आनी मोगान भरला म्हणून जेजू तुका आर्गां दिता. आनी हे वॉल दिलें जाल्यार त्या पात्रांव पासत तेज्या फॅमिली पासत तुवें तांकां आशिर्वादान दवरलाय म्हणून आनी सगळे जेवणाचो जो आदार आमकां येयला जेवण रांदलां तेंच्या पासत आनी आमी सोत मानता जशें मिसाच्या बलिदानान तूं बदलताय तुजें रगत आनी मांस जाता तशेंच हें जेवणूय तुवें येद्या वखदार रगत आनी मांसान तुजें बदललां म्हणून जेजू आमी तुका आर्गां दिता. दिन वाजता हे मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता. आमेन. आमी सगळीं म्हणया जेजू हांव तुजें मांस खाता. जेजू हांव तुजें रगत पियेता. जेजू तूं म्हजे भितर जियेता आनी हांव तुजे भितर जियेता. आमेन.